गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटान मुखेलमंत्री दोतोर सावंताची भेट घेतली. मुखेल मायनिंग सुरू करपाविशीं चर्चा केली. आरडीएक्स गोवा खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार. फ्रंटचे म्हाका मेळोन गेल्ले तांच्यानी फुडली मिटींग जाय कंबायन एजी मायन सेक्रेटरी बरोबर एक परत एकदा मिटींग लायल्या म्हणटा तेजे तरी एक वेगळी सजेशन दिता. आतां पर्यंत आमी कितें ताका हांवें सांगलां. आतां तेंच्या तकलेन हांवें जाल्यार तेंच्या तकलेन कितें जाल्यार तुमी कित्याक वेगळ्या पद्दतीचो मार्ग करूंक ना हांवें तें विचारलां तांकां. काय हरकत ना त्यांच्या तकलेन आसा ते विचार करून. तुमची मीटिंग आली सीएमा कडेन कितें डिस्कशन? मीटिंग आम्ही टोटली डिस्कस केलें. सोल्युशन कशें काडपाचें तें ताका एक्सप्लेन करून सगळें सांगलें. मागीर तो म्हणपाक की आपणाक थोडो टायम जाय, आमी स्टडी करून फुडल्या आठवड्यात परत तुमची मीटिंग आपयता आणि परत सीएमा कडेन मीटिंग जातली ह्या विशयाचेर फुडल्या आठवड्यात. सोल्युशन मेन मायनींग स्टार्ट करपाचें सोल्युशन कितें आमचें कितें सबमिशन आसा तें आमी ऑलरेडी ताका सबमीट केलें आणि ताका सांगलें की अशे पद्दतीन मायनींग सुरू करपाक जाता. तर तो म्हणपाक आपणाक टायम जाय, आपलो चीफ सेक्रेटरी आउट ऑफ स्टेट आसा तो फुडल्या विकान येतलो, फुडल्या 4 दिसां भितर तुका परत येता आणि मिटींग मेन पॉयंट सांगता मातशें. हेच्या पयलीं सजेशन आमी मेमोरंडम बी सगळं दिलो. आमी एक फावट ताका क्लियर सांगला की आमकां नवीन अशें काय ना, आमी ताका सांगला मायनींग सुरू करपाचें कशे पद्दतीन तूं सुरू करतलें तें आमकां एक्सप्लेन करून सांग. तेणें सीएमान सांगचें. आय एम सीएमाक क्लियर सांग. तर तो म्हणपाक आनी ताका सांगलें कशें कशें सुरू करपाक मेळटा. आमकां टोटली सोल्युशन जाय ह्या फावट. ओके ताका आमी क्लियर सांगलें. 2 वीक पयलीं सीएम मोदींक मेळ्ळें तेजेर आमी कांय उलोवन तेजेर विचारलें. ताणें सांगलें की तेणी आमकां सांगलां की परत एकदा आमची मिटींग जाता, तांची कितें तरी जातलें आनी मागीर तो वेगळो विशय आसा. आमचें सोल्युशन आसा तें वेगळें आसा. सो आतां हर्डल्स काय? आमी सोल्युशन ताका इतलें आमकां सुरू करपाक तूं कशे पद्दतीन करतलें तें आमकां सांग. पूण आतां हर्डल्स काय ना तें हांव सांगूं नको कित्याक नेक्स्ट मिटींग जाता ते मिटींगच क्लियरिटी. बिकॉज सोल्युशन मागीर तुमी सजेशन सोल्युशन ते डिले जायत आसा न्हू. डिले जातलेंच ताका आनी कांय ना. ताका आमी क्लॅरिटी सांगलेली आसा की ह्या सिजन सुरू जावपाक जाय. सीजन म्हणल्यार बाय वेन इट कॅन स्टार्ट? सिजन नोव्हेंबरान सुरू जाता हय, म्हणून आमी नेक्स्ट विकातच मिटींग दवरलेली आसा. पूण नोव्हेंबर इतल्या बेगीन जाता? सीजन सुरू जातलो पूण अजून मायनी सुरू जाता की ना मायनींग तेंच म्हणटा. ते डिसिजन फुडल्या आठवड्यात कळटलें मरे. आमी तुका परत सांगता मरे. आमी सोल्युशन मायनींग स्टार्ट करपाचें सांगला. कितें दिला कितें तुमी सजेशन? आमी दिला सजेशन ताका सुप्रीम कोर्टान अमेंडमेंट ना दोन्ही आसा पद्दतीन. अमेंडमेंटय ताका सजेस्ट केल्लें आसा. सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर बेगीन जी कोर्टान पेंडींग केसीस आसा त्योय बेगीन हाडपाचो प्रयत्न तुवें करपाक जाय हें आमी ताका सांगलेलें आसा. डू यू फील ह्या फावट पूण एटलीस्ट जातल्यो थिंगा लिगल हर्डल्स बा कांय जावचें ना म्हणून? We feel that hope is always there, no, for us. No, because you all have been struggling, you all have been meeting the government for a long time now. कितें नाल्यार कितें इशूक लागून As Bahajanas, we are definitely worried because our all bajis are now getting scrapped. So, प्रत्येक दीस वता तेन्ना आमकां म्हारग पडटा. So even if this happens, it will be good enough that it will start in some time. कितले जाण उरलो आता या तुमच्या बाज बिझनेसान आता? See, पयलीं आमी 100 लोक आशिल्ले Bahajanas, having 304 bajis. Today we are 56 people, owning about 110 bajis. So only 110 बाजी उरल्या. So these are required. त्यातले 25 बाजीस गोंयच्या भायर आसा आनी 80 बाजीस व्हडले आसा त्यातले 70 रिपेरेबल आसा. आतां तुमी सीएमाक पळय म्हटलां यू फायंड अ सोल्युशन टू स्टार्ट इट. वॉट इज द वरी की मदेंच आनी कितें प्रॉब्लम जावंक It is शकता? a question of interpretation. So that interpretation, both the lawyer and the administration department, they have to come to a conclusion.